This program is brought to you by Agio. नमस्कार. आयच्या डिबेटात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आनी आयचो विशय खूब इंट्रस्टिंग आसा. तो म्हळ्यार एंटी डिफेक्शन लॉ, पक्षांतर बंदी कायदो. आतां केन्ना केन्ना म्हाका प्रश्न पडटा की हाका पक्षांतर कायदो म्हणप काय पक्षांतर बंदी कायदो म्हणप. गोंया भितर तरी ज्यो घडामोडी चलता जाल्यार हो निश्चितूच म्हाका दिसता खुबश्या गोंयकारांक प्रश्न पडटलो. त्याच बरोबर एक म्हत्वाचो विशय आसा की ज्यो गजाली आमी फाटल्या कितलेशीच वर्सां पळयत आयल्यात ताका लागून ह्या कायद्या भितर आनीक कितें बदल जावपाची, बदल करपाची गरज आसा काय कितें, आनी कसले बदल. ज्या तरेन आमी पळयल्यात की आमदार फुटून वतात, ताजे उपरांत ताज्यो केसी ज्यो आसात, डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन फायल करतात, ती स्पिकरा म्हऱ्यान उरतात, मागीर ती हायकोर्टां वतात, मागीर ती सुप्रीम कोर्टां वतात, निकाल येता मेरेन फुडली इलेक्शन येता. ह्या सगळे गजालीचेर जर आमी विचार केलो जाल्यार ह्या कायद्याचें सद्याचें स्वरूप आनी तातूंत बदल गरजेचे आसात काय कितें. चार मानेस्त आसा म्हजे बरोबर स्टुडियो भितर. पयली आसात काँग्रेसीचे फुडारी आनी तांचे स्पोक्सपर्सन एल्वीस गोम्स. एल्वीस बाब, वेलकम. दुसरे आसात म्हजे बरोबर ज्येश्ठ पत्रकार गुरुदास बाब सावळ. सर, वेलकम. तिसरी आसात म्हजे बरोबर गोंयांतले नामनेचे आदवोगाद आनी राजकीय विश्लेशक क्लियोफात बाब कुतीन. क्लियोफात बाब, वेलकम. आनी चवथी आसात म्हणजे भारतीय जनता पक्षाचे फुडारी आनी स्पोक्सपर्सन एडवोकेट यतीश नाईक. सावळ बाबा, तुमचे कडच्यान सुरवात करता. तुमी म्हाका दिसता जी पक्षांतर पळयली तुमच्या फूल करियरा भितर तुमकां सगळी याद तरी आसात काय तुमकां याद जात तशें तुमी सांगतात बी? नाही, हांवें इतल्यो घटना पळयल्ल्यो आसात हय. की ती याद ठेवप खूपच कठीण आहा. एक जेन्ना पळयता तुमी ती पक्षांतरां आनी आयची पक्षांतरां, हय. हातूंत भितर कितें फरक आसा काय सगळीं पक्षांतरां तशींच? उलट म्हाका आतां ती अदीक सोयीस्कर जाल्यात. 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ MLAs म्हणटा पळय, हय. हे जे प्रकरण आहा पळय, आमी गोंयांत 2 घडले, 2019 पयर घडले ते. हे दोनूय अशें ठरलां की 2/3 MLA आयले आनी रातचे मध्यान रात्री 2:30 3 सकाळी 8 अशें हे पक्षांतर जाल्लें आहा पळय. अशें पयलीं जायनासलें. ते करताले ते, पण मातशें पद्धती मातशी तरी मातशी भीड अशी दवरताले. हय हय. आतां सामकें हें जालां. क्लियोफात बाब, सावळपान एक बरो मुद्दो काडलो की आतां ह्यो कायदो पक्षांतर आडायता काय फॅसिलिटेट करता असो प्रश्न पडपा सारकी परिस्थिती आयलो म्हणून. एक फॅलिसिटेट करता आणि दुसरी म्हळ्यार डिफेक्शन होलसेल जाता. नाव यू टेक इवन द प्रेझेंट 8 or the last 10. In the present 8, maybe 2-3 would have gone. Or if we look at July, maybe 5 would have gone. Or let us take 6 would have gone. But the figure that was required was 8. So instead of 5 going, 6 going, now 8 went. So I feel that the law facilitates wholesale defections. The law has played havoc with the democratic system. It was brought with all good intentions. But I feel as far as that law is concerned, there are major changes that are required in the law. First thing I feel is that when we look at that 2/3 and 1/3, earlier it was 1/3 could split. Now 2/3 can merge. Split has been done away with. Merger is retained. Now merger is retained so as to deal with a concept called party bossism. That party should not act as bosses over their MLAs. So as a result of which some group could merge into another party. That was the view at that time. Now I feel that if a merger is kept, then the merger cannot be at the legislature party. It has to be at the party level. 1. Number 2, if party bossism is to be avoided, then according to me, no MLA must be subject to the whip on routine matters. Like if there is a law passed, say on the Bhumiputra law, the MLA should have a right to vote the way they want, except where voting results in change of government, like
a budget discussion and voting, vote on account, or when motion of thanks to the president address is brought, or when a no confidence motion is brought or confidence motion is brought. Only in these cases, the party must be in a position to issue a whip. Otherwise, the party must not issue any whip to their members. They will have full freedom to talk as they are. That will deal with something called party पार्टी bosses. बसीचा एल्विस बाब म्हाका दिसता इन रिसेंट पास्ट तुमचो पक्ष हो सगळ्यांत चड अफेक्टेड पक्ष. तुमी ह्या गजाली कडेन कशें पळयतात, पक्षांतर बंदी कायद्या कडेन कशें पळयतात आनी तुमकां कितें बदल अभिप्रेत आहात? एक कितें जाल्लें आसा, हे कितले कायदे काडले म्हणून हें पळय एक आमचे भितर एक इनहेरंट एक क्वॉलिटी अशी डेवलप जाल्ली आसा की कायदे मोडप हो रूल जाल्लो आसा आनी कायदो पाळप हे एक्सेप्शन जाल्लें आसा. तर कितलेय कायदे काडा, खंय ना खंय लूपहोल सोदून हे जे करपी आसा, डिफेक्ट जावपी आसा ते जातलेच, फुडाराक सुद्दां जातले. जशें क्लियोपात बाबान सांगलां की एंटी डिफेक्शन लॉ काडिल्लो त्या टायमार गोंयान भितरूच चड ती डिफेक्शनां जाल्ली त्या टायमार आनी म्हणून एक बरें इंटेंशन घेवन हो कायदो काडिल्लो. पण तो आतां कसो पळय ते मोडून आनी सगळ्यांत चड फायदो हो कायदो काडलो, कायदो असोच उरोंक ना, तो फायदो घेवपी सगळ्यांत चड BJPन ताजो फायदो काडलो आनी जंय तांकां एक्चुअली पांय सुद्दां दवरपाक एका टायमार म्हणजे जायनाशिल्ले तेन्ना सुद्दां हो कायद्याचो उपयोग करून ताणें आपले घर भरलें अशें बाकीचे इतर म्हणजे दुसरे पक्षांतले MLA हाडून. तर कायदो बदल हो म्हाका जाल्यार दिसना कितलो कायदो, कित्याक हांव आनीक एक उदाहरण दितां. NDPS एक्ट आतां गोंयान ड्रगाचेर खूबच चल्ला. नार्कोटिक्स कंट्रोल एक्ट पळय आसा, हो जो एक इतलो कडक कायदो काडलो तेन्ना की मिनिमम 10 वर्सां हाका भितर पडटले म्हणून. तर आज द प्रोलिफरेशन ऑफ ड्रग्स पळय इतले वाडला, इतले कायदे आसून. तर कायदे कितले काडल्यार जे आमची क्वॉलिटी जर चेंज जायना जाल्यार कायद्याचो कांय दुरुस्ती तुम्ही म्हणटा ह्या फायदो कायद्या जावचो ना. भितर जर अशी कांय तरतुदी हाडून बदल केले तरी डिफेक्शन जायत रावतली, आनी कितें तरी वाट काडटले, खंयच्यान तरी वाट काडटले. कित्याक ते घेवपी जे आसा, डिफेक्टरांक घेवपी जे आसा तेंचेरूय कितें तरी एक कायदो काडूंक जाय की घेव. No, I would like to add something to Elvis. See, BJP is certainly taking advantage of the law, no doubt about it. But the defects of the law was known from Congress days. And in those days when the defects were known also, they did not go any further in making changes to the law. Because somehow it is, Elvis has rightly said, it is the NDBS law. See, if the government of the day has no intention to curb MLAs, it will never get curbed with any law. यतीश बाब तुम्ही कशें पळयता ह्या गजाली कडेन? No, कशें पळयता म्हणजे see, you have asked me a realistic question, and I have to answer you realistically. And what does it mean by that? Is when you discuss the law has to be discussed, analyzed, observed, and deliberated as it stands. What it should be, we wish it to be, is another subject, but that is largely in the domain of the legislature, the wisdom of the legislature. Here in the case of 10th schedule, it is the parliament, the wisdom of the parliament. But basically, Kaido ja taren as it stands today, understand, I just heard Elvis Bab, he said BJP fayda hota. See, this concept of 1/3 has been done away with. The concept of split has been done away with. And all this happened during the prime ministership of Vajpayee ji. So the anti-defection law, which has made it 2/3, which has brought in more rigors within its domain and got amended, was during Vajpayee ji's time. So I am just trying to say that law as it stands today has got a particular framework. Within the framework, the law is operating. So, if you ask me a specific question, I will be in a better position. The specific question is very simple. Do you think the law is good enough to curb defections? See, any law for that matter evolves with time. Any law. You see, some years back, anti-defection law did not exist when the scheme of constitution came into being in 50.
It came in for the first time in the 80s. Then it was amended in the 2000s or so, about that year. So law is dynamic. But at the same time, it evolves with facts and circumstances and things like that. But at the same time, the wisdom of the legislature is what determines the law. And whether it is the courts or whether it is यतीश बाब the प्रश्न हो judiciary. असा की प्रत्येक खेपेक जे सरकार सत्तेर आसा ते मागीर बीजेपीचे आसूं आनी किंवा काँग्रेसीचे आसूं त्या सरकाराक जर दिसता की हो कायदो असो उरल्यार आमकां हाजो फायदो घेवपाक मेळटा म्हणून No, I ते तो don't कायदो go. कित्याक I amend will करतले? not use the word faido and all, but all I will say is the body of law as it stands today was tested most lately in the case which was before the High Court filed by the Congress some time ago. And no, let me complete. And at that time, the judgment of the High Court, if read through very carefully, it has appreciated the law as it stands and upheld that concept Okay. which stands in the law. या एलिझॉफ या यू वॉन्टेड टू मेक सो म्हाका तेंच म्हणपाचें आसा यतीशाक विथ ड्यू रिस्पेक्ट तो टायम लागलो तें सगळें सांगपाक की फायदो जाता काय ना हो प्रश्न फायदो जालाच तुमी 1999 वर्सांतल्यान पळयशी जाल्यार काँग्रेस पार्टी फोडून फोडून फायदो कोणाक जाल्लो आसा पयले खेपेक बीजेपी जर सत्ता करपाक पावले जाल्यार 1999च्या डिफेक्शना पासून ताज्या पयलीं तांकां कशेच नंबर मेळोंक ना कितली इलेक्शनां जावंक ना ताज्या पयलीं आनी सतत राव सांगता पळय आनी सतत ताजे उपरांत सुद्दां आतां ह्या 2017 आनी 2022चो जर काळ पळयलो आनी आतां पळय इलेक्शन सोंपता तें आसा फायदो बीजेपीकूच जाल्लो आसा सो वेदर तो कायदो तुमचो जो प्रश्न आसा कायदो एज इट स्टँड्स टुडे आतां तो दुरुस्त करपाची स्थिती जायल्या काय ना तें बीजेपीक एज बीजेपीचो जर प्रतिनिधी म्हणून यतीश आसा जाल्यार ताका तें अवघडच लागतलें फायदो it मेळ्ळा is म्हणून not सांगपाक. awkward. And all म्हणून I ते can गुणान say, Congress taking a moral high ground here is something which is, I mean, I Moral cannot high ground accept it, येवपाचो digest प्रश्नच it, आहे ना. because It is simple. if Goa's landscape has seen defections, then those were defections engineered by the Congress by breaking the MG I think- in those days. yes. I think if we forget Congress and BJP, Yes. the problem is India and its democracy is becoming a laughing stock in the world. See, we can't have a system whereby the heart and soul of a law is being hijacked by one party. See, the whole problem of this law is it depended on the neutrality of the speaker. If the neutrality of the speaker has always been questioned, if the speaker at any time and at all times sides with the chief minister or the chief minister to be, then how can such a deciding authority be accepted? So I right now feel that our democracy and the type of things that are happening are pulling us down No, at a national level. then what is the alternative? जर ते आसा जाल्यार फाल्यां एक पिटिशन जे आसा ते कोणा मुखार वचचें इलेक्शन कमिशना मुखार वचचें हायकोर्टा मुखार वचचें कोणा मुखार वचचें See, there was a time when I myself said that such petitions should go to the election commission. But somehow times are changing. And in present times, I would say this petition should go directly to the High Court. Okay. And an appeal should lie to the Supreme Court. The whole concept of party itself is based upon something called shared idea. If you join a party and contest election on the concept of a shared idea, you know what the party is and you know what the party leadership is. So you are knowing all that, you are contesting on that party ticket. ओके Pramod, all I can say- यतीश आय कम टू यू सावळबाब एक जो मुद्दो आहा की एक वटेच्यान कायदो आसा आनी दुसरे वटेच्यान रियलिटी आसा आतां गोंयच्याच तातूंत भितर अशी परिस्थिती जाली की सुप्रीम कोर्ट मेरेन वचचें पडलें की स्पिकराक ऑर्डर दी म्हणून की बाबा बेगीन पास कर ऑर्डर नाल्यार तो स्पिकर न्हिदता त्या पिटिशनाचेर जो मेरेन सरकाराक नाका तो मेरेन स्पिकर न्हिदता तुमकां दिसता आज हे खंय हायकोर्टाक वचची इलेक्शन कमिशना म्हऱ्या वचची कोणा म्हऱ्या आसता हो अधिकार नाही आमचे पळय स्पिकर पळय आसा न्ही हय तो स्पिकर कोणाक तरी आपल्या पक्षान घेवपा खातीर रातचो 2 किंवा 8 जेन्ना विधानसभेन येता हय ताजे कडेन तूं कसली अपेक्षा करपाची हय तो ही हॅज टू स्टँड विथ हीज पार्टी आनी गोव्यान कितें जालां गोव्यातले आमदार 40 आसल्या कारणान ल्हान आंकडो असल्या कारणान 2/3 रोखडेच मेळटात आदले खेपे 10 जाण मेळ्ळे तर सध्या काँग्रेसीची 2/3 टू MLAs हय आतां प्रेझेंट स्ट्रेंथ फाल्यां जर कितें जालें जाल्यार इज पॉसिबल एमजीन जालें ना हय बाबू आसगांवकर आणि आमचो दीपक पावसकर. हय हय. ते ओव्हरनायट गेले आमचे तेंचो लिडर आसलो पळय धवळीकर ताका सोडून
कारण गोव्याचो प्रश्न कितें जाला सर सावळबाब कोणा म्हऱ्या वचपाचें हायकोर्टा वचचें इलेक्शन कमिशना म्हऱ्या वचचें हो अधिकार कोणा म्हऱ्या आसचो म्हाका तर दिसता की इलेक्शन कमिशन विथ द रायट चॉयस इलेक्शन कमिशन इज द रायट बॉडी कारण कितें जाला हायकोर्टान वचपाचे केसी आसता पळय हय. ते खूप टायम लागता आनी देर शुड तुम्ही बी म्हणटा टायम इलेक्शन कमिशना म्हऱ्या टायम बाउंड मॅनरा भितर ही हय. गजाल जावची Correct. या यतीश यू वॉन्टेड टू मेक देन आय विल गो टू फक्त सांगू शकता या. की जेन्ना आम्ही कायद्याचे विश्लेषण करून कायदो डिस्कस करता पळय हय. तेन्ना वी डिस्कस एज द लॉ स्टँड्स No, as the reality stands also No, न्ही. therefore I'm telling you. Speaker I राती सांगता. दोनार विधानसभेक येता न्ही सांगता therefore हय. how the law should be हय. is another issue altogether but as it stands today हांव तुका तेच No, सांगता. येते सादो प्रश्न एक मिनिट स्पिकरा म्हऱ्या complete करता. येते स्पिकरा म्हऱ्या आसचें इलेक्शन कमिशना म्हऱ्या आसचें काय हायकोर्टा म्हऱ्या आसचें जे आमच्या काँग्रेसीच्या These- टायमार काँग्रेसीनय स्पिकराचो मिसयूज केला बीजेपीच्या टायमार बीजेपी स्पिकराचो मिसयूज करता सो हे स्पिकरा म्हऱ्या आसचें इलेक्शन कमिशना म्हऱ्या आसचें काय कोर्टा कडेन आसचें? These aspects have been dealt with and analyzed by the courts in numerous cases. And generally, the thing is that what happens in the House, in the legislature, has to be governed within the legislature by the legislative forum and mechanism. Therefore, let me complete and then you may. And therefore, I'm saying that there are a number of judgments where even the speaker, courts, have been very reluctant to issue writ of mandamus against speaker, or they have said we should not because speaker acts as a tribunal. ती सादो प्रश्न बिफोर आय गो टू एल्विस तुका दिसता की आमचे स्पीकर एज अ ट्रायब्युनल कशी एक्ट करून ज्युडिशियसली न्यूट्रल जावन ऑर्डर दितात ना हांव तुका एक म्हणूंक शकता की हय. कायदो एक्सपेक्ट्स दॅट कायदो एक्सपेक्टेड ते म्हाका खबर आहा. आणि देरफॉर कायद्या प्रमाणे सगळ्या स्पिकरांनी एक्ट जावंक जाय हय तेही म्हाका खबर आहा एल्विस बाब जाल्लो आसा हो प्रश्न हय. रियालिटी आता रियालिटी कितें म्हणटा अशें जावं ना आतां गेल्ले खेपेक तुमीच सांगला ते भशेन मॅटर सुप्रीम कोर्टान व्हरून ते सुप्रीम कोर्टाक आदेश दिवचो पडलो अरे बाबा ऑर्डर दी पूण सुप्रीम कोर्टान सोंपेपणी हो आदेश दिवंक ना ताका म्हाका दिसता 20 काय 22 हियरिंगां जाल्या थंय हय ताणें आतां ऑर्डर काडा स्पिकराक सांगा अशी करून 5 वर्सां गेलीं हें आमच्या दोळ्या मुखार आसा आनी आतां सुद्दां पळय आतां हे हालचाली जाल्या तेन्ना दोगांचेर डिस्क्वॉलिफिकेशन मूव केल्लें की तांकां हें डिस्क्वॉलिफाय करचें म्हणून दिगंबर कामत आनी मायकल लोबोचेर ताजे अजून म्हणजे एक हें सुद्दां एक नोटीस सुद्दां वचोंक ना सो अशें ह्या परिस्थितीन हें स्पिकराच्या हातान उरचेंच न्हय आनीक आतांचें जें वातावरण आसा आमच्या देशांत तातूंत सुद्दां दुबाव येवपाक लागल्या कांय इन्स्टिट्यूशन जे ऑटोनमस म्हणटा आमी तांची ऑटोनॉमी उरल्या की काय म्हणून म्हाका दिसता डायरेक्ट हें मॅटर टायम बाउंड वचून हायकोर्टान पडचें Okay. आनी क्लियर यू वॉन्टेड टू मेक अ पॉइंट No, no. All that I was saying is Yeah. because Yatish said this is what is happening in the legislature. See, there was a time when the speaker was not given directions. Today, the courts are very clear that the speaker is acting as a tribunal and they are giving directions. See, Rane as speaker was not given direction by our High Court because they were not wanting to interfere. Today, it is more and more clear that speaker is acting as a tribunal. And if he is acting as a tribunal, he has to act as a neutral authority. And the history of the speakers throughout the country is at no point of time they have acted against the wish of the speaker. Every time the speaker is with the chief minister. तर तुम्ही म्हणतात ही रियालिटी कुशीक दवरून आमी कायद्या कडेन पळोवपाकच शकनात सावळबाब एक जो प्रश्न येता हातूंत भितर तो सदांच की 2/3 बाबतींत हायकोर्टाची जजमेंट जी आसा गोंयची बाबतींत तांणी एक मुद्दो मांडला की खूब जाण म्हणटात जर फुटपाक जाय जाल्यार परत लोकां म्हऱ्यांत वचात फुटपाक जाय जाल्यार परत जनतेक फेस करात हय. पूण हायकोर्टाची जी गोंयची ऑर्डर आहा ती एक मुद्दो मांडटा की जर 2/3 ऑफ द लेजिस्लेचर जर दिसता की आपले पार्टीचे कितें तरी चुकता म्हणून आमी दुसरे कडेन वचचें जाल्यार तोही एक संविधानीक अधिकार आमदारा कडेन आसपाक जाय म्हणून बरोबर. तुमी खंयचे मताचे हो संविधानीक अधिकार आमदारा कडेन आसपाक जाय काय खंयच्याय आमदाराक ते 8 आसूं 2/3 आसूं 3/4 आसूं किंवा 100% आसूं हय. जर पक्ष बदलपाक जाय जाल्यार तांणी परत लोकां म्हऱ्यान वचचें तुमचें मत कितें न्ही यंदा 7 किंवा 8 आमदार एक कडेन येता पळय तर त्यांचे मतभेद जर आसत जाय धोरणात्मक मतभेद किंवा आनी कसले मतभेद जाल्यार तेंच्यांनी ते पक्षांतर करूं येता पूण हांगा जे गोंयांत जे पक्षांतर जाता पळय ताचे फाटल्यान कसलोच हें ना धोरण ना धोरण कांयच ना मतभेद कसलेच ना कारण कितें आहा गोंयांत तर निवडून आयले आनी विथीन 2 म्हयन्यांनी पक्षांतर करपाचें हालचाल चालू केल्ले खरें म्हणजे पयलीं जावपाचें ते बदी एक आमदार कोण तरी गळो 8 जाले ना म्हणून नाजाल्यार केन्ना जावपाचें त्यामुळे म्हाका अशें दिसता की पक्षांतर करपाची परवानगी आसूंक जाय
तवजो आसूंक जाय पण ताका हें आसूंक जाय कितें तरी पण बाबा मागीर काय कशें करून दरबान घालतले According to me, हय या that see this when they दोन shift. मुद्दे आहेत. एक No, yeah, correct, आमदारांचो correct. See, संविधानिक when they- अधिकार when- बी आहा. when they shift, हय. it is certainly defection. Whether it is 2/3 or 1/3, it is defection. Only thing, there is a legal fiction whereby they are not disqualified. Now, my personal view is that if you shift, there has to be a total ban in taking any executive position. One. Number two, that person must also not be entitled to contest during that term, which means that if you decide to resign, you resign for that term. You cannot come back. So तुम्ही you may म्हणटात contest. परत तुमकां परत लोकां म्हऱ्या वचपाचो कॉन्सेप्ट No, because you have gone to the people on what the Supreme Court says, a question of shared ideas. The party is a shared idea, and on that basis you have gone to the people. Once they have elected you, you are now not agreeing with the party for whatever reasons. You have no right to come back. सो क्लिफर्ड तोच प्रश्न सादो की आमदारांचो अधिकार आसा आमदारांक इतली जर आमदारांक दिसता एक पक्षांतल्या की आपण दुसरी पक्षां भितर वचचें म्हणून जाल्यार तांकांय तो अधिकार आसपाक जाय अशी आमच्या हायकोर्टाची ऑर्डर म्हणटा आनी दुसरी वटेच्यान एक व्यू आसा की जर तुमकां वचपाक जाय जाल्यार परत लोकां म्हऱ्या वचात सीक अ फ्रेश मॅन्डेट एंड देन कॉन्टेस्ट ऑन विच एवर टिकेट यू वॉन्ट टू अगेन Correct. तुमकां खंयचे व्यू As the law stands, Yeah. the High Court may be right. That's a grey area. Still, the matter is in the Supreme Court. Let us not say on that. Currently, let us assume that the High Court is right, and it is right. Maybe it's a judgment of the High Court. My view is that this has played havoc with our system. That a person who decides to shift must not hold any executive position where there is some profit issue. Secondly, gains. Secondly, if he resigns, he must not be in a position to contest elections during that term because he decided to go to the people on a question with a party. As the Supreme Court said, it's a matter of shared idea. And the people voted you on that idea. Now you have resigned. You might as well resign and stay at home. You may come back during the next term, not during the term. don't subscribe to the point of view की ताणे परत लोकां म्हऱ्या Sorry, no, because this very question of resignation has also played havoc Okay. with the mandate of the people. Say in states like Karnataka, in Goa, sometime back, in Madhya Pradesh. So according to me, this issue of resigning and contesting must also go during that term. एल्विस बाब तुम्ही कशें पळयतात कारण दोन पॉयंट ऑफ व्यू आसा Yeah, I'll come आणि to दोन्ही that. पॉयंट ऑफ व्यू व्हॅलिड दिसतात हय विथ युअर लीव हांव एक तुमकां याद करून दिवंक सोदतां की म्हणजे पयलींच्या क्वेश्चनाचेर स्पिकराचो रोल पळय आसा तुमी मतांनी साल्दानाची जर केस काडून पळयशात जाल्यार मतांनी साल्दाना डिफेक्ट करपाक सोदिनाशिल्लो तेन्ना आनी ताका जबरदस्तीन स्पिकर डिफेक्ट कर म्हणटालो आनी तेन्ना ताच्या तोंडाक गॅग घालून ताका उरिल्लो टर्म सामको असो बांदून उडयलो आनी मागीर जी हायकोर्टान ऑर्डर दिली की मतांनी वॉज रायट म्हणून सो हेंय बी पळोवचें पडटा की कशे भशेन स्पिकर डिफरंट द बिहेवियर्स ऑफ स्पिकर्स चेंज आतां कमिंग टू युअर क्वेश्चन आमदार कोण करता आमदार लोकूच करता आतां हांगा एकूच उदाहरण घेता आलेस सिकेराची जर स्पिची काडून पळयशी हांव तुमचो घात मारचो ना घात घेवचो ना म्हणून मारचो ना हांव तुमकां अशें करचो ना दिगंबर कामतीचे स्पिची काडून पळयले जाल्यार पीपल हॅव कम टू अ रिजनेबल बिलीफ आनी चड करून ते अफिडेवीट बी स्वेर करून जाले उपरांत एक पयलो जो दुबाव आशिल्लो तो खूब लोकां भितरलो पयस जाता आनी मागीर एक आपूण एक धोरण घेता आनी तांकां वोट करता आनी हे मागीर पळोवन धांवता जाल्यार तांणी परत्या लोकां कडेच येवपाक जाय आनी दुसरो आनी ताका पर्याय ना. तुम्ही म्हणतात की 2/3 नाका 3/4 नाका काय काय नाका go नाका back to तुम्ही the चला people. घरा कापस्ताच आसल्यार परत या तशे आयल्ले आसा दुसरे निवडून ओके या यतीश बाब तुम्ही कशें पळयता इकडे I look at it like this. I want to be realistic and I don't want to do wishful thinking. And I want to say that the law as it stands today has been appreciated by the courts also. And I don't want to say this should happen and that should happen because largely questions which are within the wisdom and domain of legislature shall evolve within the framework of the legislative mechanisms. लेजिस्लेचरात तरी लोकांचो दबाव जावपाक जाय न्ही जाल्यारच लेजिस्लेचर म्हणून आम्ही चर्चा करतात म्हणून चर्चा करतात Therefore, the legislatures decide what is in the interest of the upkeep of law at relevant points of time. And the legislature in this case is the parliament.
because the constitutional framework. Correct. So there, as it stands today, No, as it stands courts have today- upheld it. No, Courts as- म्हाका have- एक कळना वो कायदो लोकांक घात कर म्हणटा काय म्हणटा हांव? No, no, no. वो See- कायदो अशें सांगना की लोकांच्या फाटल्यान See, सुरी घाल म्हणून. using As loose law words, stands today, as law Pramod, stands today is not a using- valid using argument at loose all. words हे will वयता not- आनी लोकांक सुरी घालता मरे फाटल्यान. See, using loose words will not help you. The whole thing is, when the law is of a particular nature and it stands in a particular way, the courts interpret the law and decide matters accordingly. Now, ती सुरी घालता आणि किती No, 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 घालता? no, see, See, finally हे understand, झाड the पडटा, whole उताराक point झाड is- पडटा. the See, whole हांगा point that is, the whole technical- point is, Yatish Congress Bhatt- knowing Yatish fully Bhatt- well, now Yeah. let me complete. Yeah, Yatish Congress knowing fully well Yeah. has taken affidavits from candidates when they know fully well what is the value of those affidavits to fool the people. So there, they should first explain to the people. The law is in a particular set and the law functions and works in a particular set which has been tested by the courts. आता काँग्रेसीचे इंटरनल प्रॉब्लेम्स, काँग्रेसीचे इंटरनल किती गोष्टी आहा पळय त्यो तांकां खबर आहा. ओके त्यो म्हणून हे करच्यो न्ही. ओके म्हाका फायनल सावलबाब तुमचे कडच्यान सुरवात करता. Yeah. एक महत्वाचो बदल जर आज तुमकां दिसता ह्या कायद्या भितर जावपा जाय जाल्यार तो कितें? सगळ्यात महत्वाचें पळय आहा न्ही ते हे जे डिफेक्शन आसा 2/3 काय सगळें काडून उडोवपाक जाय. लोकां म्हऱ्या वचात, हय परत लोकां म्हऱ्या वचात. जशें गोव्यान घडलें पळय, विश्वजीत हरान राजिनामो दिलो, हय आमचो सोपटे किंवा सुभाष चोडकर आमदारकी सोडली, दे वेंट बॅक टू पीपल. हय लोक परत निवडून दितात, परत येयात. करेक्ट अशें आसूंक जाय. आनी दुसरें आमचे किलोफाराद म्हणटा पळय तांकां रावंक बंदी घालपाक जाय म्हणटा हय. ते म्हाका तरी लोकशायेन बरोबर दिसना तें. इफ दे गो रिजायन बॅक टू पीपल. या दॅट शुड बी द ओनली सोल्युशन. ओके क्लिफात बाब वन एक जर मेजर चेंज दॅट दिस लॉ रिक्वायर्स राईट नाव व्हॉट इज इट? See, I would say that not contesting during that term is the ideal situation. But let us not look at the idealism only. Okay. If resignation, I mean, if recontext is a solution, that is okay. But the deciding authority must be the High Court in that state. And the High Court also must decide within a time-bound manner, say not more than a month. या फुडली इलेक्शन मेरेन न्ही. एल्विस बाब एक बदल जो ह्या कायद्या भितर जर केलो जाल्यार हो कायदो आनीक बरो जातलो. एक बदल केलो जाल्यार डिफेक्शन म्हणटा तें जावपाकच जायना, इतलोच बदल येवपाक जाय. परत लोकां म्हऱ्या वचात. येस. यतीश बाब एक बदल. I feel Right. that the law is a dynamic process, and whatever the wisdom of the House and the wisdom of the Parliament and Legislature is, will be the wisdom which will formulate the law. The question of me suggesting or not suggesting ओके doesn't arise. हांव इतल्याचेर थांबता. म्हाका दिसता ही सगळ्या कायद्याची सगळी तासां तुमचे मुखार दवरपाचो आमचो उद्देश आशिल्लो. ती तुमचे मुखार पावल्यातय. जे खास खळगे आसात तेही तुमचे म्हऱ्या पावल्यात. लोक म्हणून आमची कांय जबाबदारी आसता की लोकप्रतिनिधीचेर कायद्या भितर अमूक तमूक बदल करपा खातीर दबाव हाडपाची. ती जाणीव आनी ती जबाबदारी हाचेंय भान आमकां आसतलें इतलेंच मागता आनी हांगा थांबता. एल्विस बाब, सावळ बाब, क्लियोफात बाब, यतीश बाब, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पळयत रावात स्टुडंट. नमस्कार.